Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. माझे मित्र प्रवीण शेठ आणि इतर सगळे मान्यवर फुटबॉल लवर्स प्लेयर्स सगळ्यां पहिली कॉंग्रॅच्युलेशन्स बोथ द टीम्स कित्याक हार जीत ही असतात कित्याक आमी एज अ स्पोर्ट्समॅन आमी जाणात की ग्राउंडार डेव्हलपमेंट एक तर डिफीट नंतर विनिंग हे एक्सेप्ट करपाक जाय तेका लागून दोनूय टिमी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा की तुमी फायनली एंटर जाले म्हणून. दुसरें म्हटल्यार आयज आमचे गणेश स्पोर्ट्स क्लब यांच्यानी हो टोर्नामेंट श्री लेट आनंद शेठ यांच्या मेमरीन हो घडोवन हाडला आणि प्रेमेन शेठ हो सदांच युथाक म्हाका सपोर्ट करता कित्याक इतलो तेंप जितलो हांव तेका जाणा तो सदांच युथा वांगडा आसता युथाक सपोर्ट करता आणि म्हाका खात्री आहा मायाचे यूथ आहात ते हे फावट तेच्या फाटल्यान रावतले कित्याक आयज जर फ्युचर घडोवपाक जाय जाल्यार कोणी तरी फुडें सरूंक जाय. जो प्रेमेन आयज फुडें सरला आणि आमी तेच्या वांगडा आसात. आयज मोगो पक्षान आमी सगळे वांगडा काम करता एकामेकाक हातीन हात घालून काम करतात आणि हेच्या फुडें म्हाका खात्री आहा तुमी तेका निवडूनय हाडटले. आमी थंयसर आसतले हांगा प्रेमेन आसतलो आमी सगळे वांगडा रावन काम करतले आणि प्रॉमिस करता की मायाचे यूथ आहा तेंचेर अन्याय जावचो ना जो इतली 4.5 वर्सां तुमचेर जाला तो. आयज काल तुमी पळयतात की खुबशे गव्हर्मेंट ट्रॉफीज खेळयता वयता त्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी पण म्हाका इतलें सांगूंकशें दिसता हे ट्रॉफीज घेवन फंड्स जे वेस्ट करतात ते खंय तरी गांवांत जे बारीक भुरगे निकते वयर सरता स्पोर्ट्सान आणि तांकां मोटिवेट करपाची गरज आहा तांकां कॅम्प डायट कितें दिवपाची गरज आहा ते ना करता हे खंय तरी इलेक्शनाच्या टायमाचेर कसले कसले ट्रॉफीज करतात. वायट दुखताची हे गजाल आहा तो मागता सगळे युथांक हांगा भ्रमीत खंय जावंक जाय ट्रॉफीज खूब येतले वयतले. आनंद शेठ यांच्या आठवणीन आयोजन केलेल्या या 69 फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यात व्यासपीठाचे हजर आशिल्ले मित्र धडाडीचे मोगो नेते समाजसेवक आणि मांद्रेचे विधानसभेचे विद्यमान आमदार आयज हांगासर जीत आरामकर आमच्या मध्ये उपस्थित आसात. हांव तेंचे मनाकाळजांसून पयलीं स्वागत करता. तशेंच व्यासपीठाचेर हजर आशिल्ले या गांवचे या पंचायतीचे माजी पंच सदस्य दिलीप शेठ, सोडणगांवचे माजी उपसरपंच प्रसाद कुडायकर, सगळे म्हजे ह्या क्लबाचे मेंबर्स गणेश, निलेश, सिद्धेश, बाबूश, संजय, अर्जुन, माझे सगळे वांगडी आणि खेळगडी मित्रांनो, स्वर्गीय आनंद शेठ याच्या आठवणीन श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब आणि कल्चरल असोसिएशन त्यांची याद करून हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. बऱ्यापैकी 3 आयतार हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. हेच्या बद्दल हांव श्री गणेश स्पोर्ट्स क्लब आणि कल्चरल असोसिएशन यांचे मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. शाबासकी दिता तांकां. बऱ्या तरेन हो टुर्नामेंट तांच्यांनी सक्सेसफूल केलो. आयज आमच्या होम ग्राउंडाचेर 3 दीस सतत तांच्यांनी पराकाष्ठा केली आणि आयज हो टुर्नामेंट सक्सेसफूल केलो. तशेंच ह्या टिमीन ह्या टुर्नामेंटान ज्यो टिमी भाग घेतल्यो तेंचेय बी हांव आभार मानता. ह्या क्लबान जरी तांकां प्लॅटफॉर्म दिलें जाल्यार ह्या टुर्नामेंटान पार्टिसिपेशन तेंच्यांनी करून ह्या क्लबाक हातभार लायलो आणि ह्या टुर्नामेंटाक सक्सेसफूल करपाक हातभार लायलो. आयज जैतिवंत जाल्लेले ज्यो टिमी आसा आयज काल भैरव आणि वेगस यांच्या भितरले ज्यो फायनलीचो मॅच जाली मॅच ड्रॉ जाली तरी टाय ब्रेकरान निर्णायक जालो आणि काळ भैरव यांच्यानी हो इनाम पटकायलो. त्यांचे अभिनंदन करता. तसेच वेगस 11 यांच्यानी बरो खेळ दाखवून आमची मनां जिंकली म्हणून त्यांचे बी आभार मानता त्यांचे आणि तांकां बी फुडल्या त्यांच्या कारकिर्दीन शुभेच्छा व्यक्त करता त्यांचे.
स्वर्गीय अनंत शेठ यांच्यानी 10 वर्सां ह्या मय मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. 5 वर्सां तांकां तेन्ना संधी मेळ्ळी सरकारान रावन काम करपाची. तेन्ना ह्या मतदारसंघाक खेळामळाचेर खूबशी डेव्हलपमेंट काम करून दिले. हितून प्रामुख्यान अशें आसा ह्या मये कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या मतदारसंघात 3 ग्राउंड डेव्हलप केले. उदाहरणार्थ केळबावाडा ग्राउंड, आतुर्ली ग्राउंड आणि चॅबेरन ग्राउंड. तर हे 3 ग्राउंड डेव्हलप करून 2 फुटबॉल अकॅडमी स्टार्ट केलो, एक आतुर्ले आणि एक पैरा. तर अशा खेळामेळाचेर त्यांच्यानी काम केले. हे काम सगळ्या आमच्या युवतींच्या नजरेन येण्यासारखे काम आसा आणि या कामाची दखल सगळे युवक घेत आसा. अशेंच जर काम त्यांचे पळोवन गेले तर ह्या कामाक खंय तरी खंड पडलेलो आसा. हे खंड फुडें पडचो न्हू म्हणून सगळ्या जर युवकांकडे हांव मागणी करता, येणाऱ्या काळात जर आमकां संधी मेळ्ळी जाल्यार हे आमच्या भावान केलेले काम फुडें व्हरपाचे एक आशा तुमच्या कडेन बाळगता. आणि म्हाका हांगासर 2 उतरां उलोवंक दिल्या म्हणून आयोजकांचे आभार मानता. देव बरें करूं.